हो आमचो पोरियट फुटबॉल ग्राउंडाचेर हे पोत्तून इनॉग्रेशन जाता 2005 आमी हो ग्राउंड केलेलो आनी ताका टफ घातलेले आमचे फुटबॉल आमचे ग्रास घातलेले आनी तेजे उपरांत आमचे खूब गेमी जाल्यो आनी आतां आमकां दिसलें की ते मातशे वोन आवट जाल्ले म्हणून सो त्या पासत आमी आतां 10-12 वर्सांनी हे पोत्तून आमी हो न्यू टर्फ घातला ग्राउंडाचेर आमचे टर्फ न्हू आमचे ग्रास घातला आनी हेजो कॉस्ट जावन आसा 16 लाख आनी हो आमकां सगळे आमचे पोरियट फुटबॉल ग्राउंड हाचे बऱ्या देखणारांनी दिलेले आसा आमकां हे सगळे आमचे ग्रिल्सूय पिड्यार जालेले आहल्यो सो त्यो ग्रिल्सूय आमी नव्यो घातल्या आमी 2 टिमी वता कालंगूट एसोसिएशन आनी गार्डन एंजल्स हो आमचो प्रो लीग आमची लास्ट गेम जी आमी कालंगूट पंचायतीन स्पॉन्सर केल्या कालंगूट एसोसिएशनाक आनी आमी प्रावड अशें दिसता की सगळ्या हॉटेलांनी सगळ्या बऱ्या देखणाऱ्यांनी आमकां सपोर्ट दिलेलो आसा कालंगूट पंचायतीक आनी कालंगूट पंचायतीन मागीर ते पयशे दिलेले आसा कालंगूट एसोसिएशनाक सगळ्या प्लेयरांक पयशे फारीक करपाक सो हो आमचो एकल्याचो न्हू पूण हो प्रोजेक्ट आमच्या सगळ्या कोंगडकारांचो आमी जाणा आमच्या गोंयकारां मदें करीत गूण आसा खेळपाचो आमी सगळे गोंयकार खेळपाक म्हणल्यार आमी सारके पयले जाग्यार आसा येस आमकां एक सोयेक आयज हो ग्रावंड आनी उदी करून लॉन घालून आमकां सोयेक उदीक बरे भशेन आमचो खेळ करूंक जायते ह्या ग्रावंडा वरवीं आतां जायते इंजरीज जावपाचे ते उणें जातले आमी जाणो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसल्यार आमच्यान जायतो बरो खेळ करूंक जाता आनी जायते बरेपण उदीक येता तर आमकां उदीक कालंगूटकारांक हें व्हडलें नांव आनी करीतपणी हाचे वरवीं जायते बरेपण येतलें म्हूण आमी समजता आनी जाणी हाची सगळी तयारी केल्या तांकां आमी दिन वाचता करीतपणी आमचो जोसेफ सिक्वेर जाणें जायतो भार घेतला हें करपाक ताका आमी करीतपणी आभारी आनी दिनवाशी